ओ रे संजाव, हो ताळो भाव भयणीनो, हो गाजतालो आदीं, आतां बो आयकूंक येना. म्हज्या भुरगेपणार म्हाका उगडास आहा. आमी कोपेल घालताले, सांजवांची वाल म्हण आसतली. आतांच्या भुरग्यांनी ती सांजवांची वाल म्हणटा ती पळोवंक पासून ना आसतली. पळयल्या सांजवांची वाल आतांच्या भुरग्यांनी, व्हडल्या भुरग्यांनी न्हू. ना जायत गेल्या सांजवांची वाल. आनी आतां पिडो माडाचो घेवन एकामेकाच्या घरान वचून ओ रे सांजाव म्हण बोवाळ घालताले. आमी केलां धाकटे भुरगे आसतना. आतांची भुरगीं तें करिना. आयज मुदार जालां, सगळें बदललेलें आसा. भाव भयणीनो, आयज सांजवांची परब, जल्माची परब आमी मनयता आसतना आयज सेवादूर देवाचें उतर आमकां काय बरो संदेश दिता. जुआंव बावतिस्ताचे विशीं तशेंच आमचेय विशीं हो संदेश. जुआंव बावतिस्त जेन्ना संवसारांत आयलो तेन्ना कित्याक आयिल्लो तो? वॉट इज हीज पर्पज ऑफ लायफ? आयच्या पयल्या वाचपान आमी बरे भाशेन आयकलां. ह्या पयल्या वाचपान जुआंव बावतिस्ताकूच सोर केल्लें हें वाचप अशें आमच्यान म्हणूंक जाता. जाल्यार तो आयला तयारी करपाक, तो आयला सगळें जाग्यार घालपाक, तो आयला जो सोडवणदार येवचो आसा ताका आमी सगल्यांनी बरे भाशेन घेवंक आमी पुर्ती जावचे पासो. आनी देखूनच जें कितें सारकें ना तें सारकें करूंक, जें कितें पिड्ड्यार जाल्लें आसा तें परतून भरून काडूंक, हें सगळी तयारी करूंक जुआंव बावतिस्त आयला. जुआंव बावतिस्त आपल्या जिविताचो जो पर्पज आसा, हेतू आसा, तो जाणा. आनी देखूनच तो उपरांत म्हणटलो म्हजे फाटल्यान येता तो म्हज्याहून व्हडलो आनी ताच्या वाणाची वादी सोडूंक म्हाका फावना. आनी हें म्हणचें पडलें कित्याक ज्यो वस्तू तो उलयतालो, ज्यो वस्तू तो करतालो आनी जे भाशेन तोंडार सांगतालो सगल्यांचें जें कितें चुकीचें आसा तें जाग्यार घालपाक, ताचो आवाज आयकून, ताचो ताळो आयकून आनी तो जें कितें उलयता तें आयकून जायतीं जाणां समजल्लीं. हो उत्सुर्यांचो, जशें आयच्या शुभ वर्तमानान आमी ताच्या जल्माची खबर आयकल्या. जल्मूकूच शकनासलो, शक्य नासलेलें. ताची आवय बापूय जाणटे पिरायेर पावलेलीं, उतार पिरायेर, भुरगें नासलेलें. आनी वांसटी म्हणून ताचे आवयकूय पाचारतालीं. आनी तरी आसतना हे जाणटे पिरायेर तो जल्मलो. तो जल्मता आसतना आनिकूय दुसरीं ओचोरयां. ताचो बापूय जाकारियस तोंड बंद जावन उरलो, उलोवंक जायनासलें. हें कारण आमी जाणां कित्याक तें जेन्ना हांस बडव्यान ही बरी खबर जाकारियसाक दिली तेन्ना तो दुबावलो. आनी हें उतर मानून घेवंक तो दुबावलो देखून ताका खुणां दिली, तुजें तोंड आतां बंद उरतलें, जीब धरून उरतली. आनीक ह्या दिसाक आतां जेन्ना जुआंव बावतिस्त जल्मलो आनी ताका नांव घालपाचें आसात 8व्या दिसा तांचे रिती प्रमाणे, जुदेवांचे रिती प्रमाणे, आनी ताका प्रश्न विचारलो कितें नांव घालपाचें. तेन्ना ताचें तोंड उगडलें. हो प्रश्न विचारपाक पडलो कित्याक एलिझाबेथीन जें कितें तांच्या रिती प्रमाणे नांव घालपाक जाय आसलें, म्हणजे बापायचें नांव भुरग्याक येता, हें मातशें मुदार केलें. आनी म्हणलें ना, ताचें नांव जाकारियस न्हू, बापायच्या नांवा प्रमाणे न्हू, पूण ताचें नांव जुआंव, देवान दिल्लो म्हाका. तर देवान दिल्लो म्हण ताचें नांव जेन्ना घालता ताका लागून विचारचें पडलें. आनी तेन्ना ताचें तोंड उगडलें, ताची जीब सुटली, तो उलयलो आनी ताणें बाकीत केलें. भाव भयणीनो, हें सगळें घडलां तें पळोवन होच लोक सगलो म्हणटालो कसलो भुरगो जातलो, कितें जातलें आतां, कोण तो? जाल्यार जुआंव बावतिस्त आपूण कित्याक आयला तें सरळ जाणा. आमकांय जण एकल्याक भाव भयणीनो ह्या जिवितान देवान धाडल्यात तेन्ना, ह्या संवसारान धाडल्यात तेन्ना दर एकल्याक एक पर्पज म्हणलेलो दिला. आमकां एक हेतू आसा. आमी बेस्तीं येवंक ना हिंगा, चल्लीं आनी गेलीं. आमकां जण एकल्याक हेतू आसा, एक पर्पज आसा. तो आमी जुआंव बावतिस्ता भाशेन आमी जाणाव काय ना तें जण एकल्यान पळोवपाक जाय. जरी तर आजून आमी नकळो हांव ह्या संवसारान कित्याक आसा आनी म्हजो सारको पर्पज म्हणटा तो कितें, जाल्यार तो सोदून काडपाक आमकां सगल्यांक कायदो लागता. सगल्यांनी जण एकल्यान सोदून काडपाक जाय आनी त्या प्रमाणे आपल्यान जिवीत जिवोवपाक जाय.
भाव भयणीनो, हें करता आसतना आयज आमी ही सांजवांची परब मनयता आसतना बो करून आमच्या गोंयान एक ट्रेडिशन, एक आमची संस्कृताय तातूंतल्यान एक जिवी कशी जाता. जरूय आदीं आसलें तें आतां जायतें मुदार जालां, बदललां, तातूंत जायती मिलावट येयल्या एके भाशेन. भोव करून जे कोण फायदो सोदतात ट्युरिजमाच्या नांवान आयज आमची जें आख्खें ट्रेडिशन आसा तें एके भाशेन बदललेलें दिश्टी पडटा. आनी देखूनच हें ओरे संजाव म्हणून कोपेल माथ्याक घालून पिडो घेवन दुसऱ्यांच्या घरांत भोंवताले तें एक घडये उणें जालां. आनी जायत्यो वस्तू उण्यो जाल्यात. पूण समजून घेवया, आयज आमी जी परब मनयता आयज दुसरे वाटेन उरफाटें आयज जायते जाण जे आमचे स्पिरिच्युअलिटी हें समजून घेतात ते म्हणटात जुआंव बावतिस्ताच्या नांवान जुआंव बावतिस्तान जें करूंक ना तें आयज आमी कित्याक करता. तो केन्ना सोरो पिवंक ना, तो केन्ना व्हडलीं व्हडलीं जेवणां करूंक ना, ताणें नाच घालूंक ना, जाल्यार आयज आमी कितें करता. भाव भयणीनो, समजून घेवया, सगळें धरलें आनी काडलें भायर उडयलें हें जायना. सांजवांची परब खेरीत भाशेन जुनाच्या म्हयन्यान येता. आनी आमच्या गोंयान जेन्ना आमकां पावसाळो सुरू जाता, 1 तारखेर 2 तारखेर जावंक ना जाल्यार 24 तारखेर तरी जाता. ह्या वर्साक आमकां पावस बेगीनूच सुरू जाला. जाल्यार पावस पडल्या उपरांत सगळी हरयाळी ग्रीन 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 दिश्टी पडटा सगळे वाटेन. तशेंच आमकां फुलांय दिश्टी पडटात, सिजनल फळां दिश्टी पडटात जीं आमकां फकत ह्या काळार मेळटात. आनी हीं फळां, हीं फुलां आनी ही हरयाळी हें घेवन जें आमचें जिवीत एक फुल्लोलें कशें दिसता ताची ही समरमणी. तर केन्ना तरी बो करून जेन्ना पुर्तुगेजांनी गोंयान येवन ह्यो जायत्यो थोड्योश्यो वस्तू सुरू केल्ल्यो, तातूंत फकत धर्माचेंच न्हय पूण आमची संस्कृताय जी गोंयची आसा, जी नॅचरल संस्कृताय आसा ती तातूंत एके भाशेन ब्लेंड केली. आनी बाराबोर हें तेन्ना तावन आमकां सांजवांची परब म्हणून मेळ्ळी. ट्रेडिशनली आमी ती समरंबून आयल्या. जाल्यार असल्या वेळार भाव भयणीनो, आयज आमी नदर मारपाक गरज. आयज आमच्या जिविताचो पर्पज खंय आसा. दुसरे वाटेन आमची सृश्टी जी आतां आमी हें सांजवांचे परबेक हें सगळें पळयता पळोवंक जाय आसलें तें खंय आसा. भाव भयणीनो, आयज आमकां भोंवतणी नदर मारीत जाल्यार ह्योय वस्तू काबार जातात त्यो दिश्टी पडटात. जी ग्रीनरी आसा, हरयाळी आसा ती काबार जाता ती दिश्टी पडटा. आयज कॉन्क्रीट सगळें उबें जाल्लें दिश्टी पडटा. रियल एस्टेट बूम. आयज गोंयांत एके भाशेन म्हणटात आमच्या सरकारान रियल एस्टेट गोल्ड मायनींग सुरू केल्लें आसा. आनी खरेपणी आमकां दिश्टी पडटा. आमच्याच वयर पळयात, आल्त दाबोली पळयात, खंय आसा ग्रीनरी आसलेली ती. आयज फकत बिल्डिंगां आसात, व्हडलीं बिल्डिंगां. आनी वयर जीं बिल्डिंगां आसात ती फकत वयरूच तांचें अस्तित्व आहा अशें ना. सकल जीं कोण रावतात दोंगराच्या सकल, बो करून माटवें दाबोली हांगा वचून पळयात कितें जाल्लें आसा. दाबोलीकारां आसात हांगासर. आयज ल्हवू ल्हवू जें आमचें अस्तित्व आसलेलें तें काबार जायत आसा. आयडेंटिटी भोव करून जमनीचेर जी आमची आयडेंटिटी आसा, लँड रिलेटेड आयडेंटिटी आसा, काबार जायत आसा. आमच्या चिखलेच्या भायर वचून मातशें मुखार वचपाक जाय त्या वाटेन. इसोरसी म्हणटा थिंगा पावल्या तुमी न्हू. हॉलांत दोंगर आसात काय बरें. आनी आयज वचत जाल्यार ते दोंगर कातरून उडयल्ले आसात. बिल्डिंगां येतात थंयसर दोंगरांचेर. नो डिवेलपमेंट झोन्स म्हूण दिल्ले आसात पूण सरकाराक आयज दिश्टी पडना. विचून काडलेले आसात. कोण करतात? भायले आयिल्ले आसात. भायले म्हणटात ते. रियल एस्टेट बूम, रियल एस्टेट गोल्ड मायनींग चालू आसा. कायदे बदललेले आसात. आमचे रानां वनां सांबाळपाक राखपाक कायदे आसात. काय बरे कायदे आसात आमच्या भारताच्या संविधानान. आयज हे कायद्याचे बदल जायत आसात. सादी वस्त, झाड जरी तर कातुतलो जाल्यार झाडां विशीं इल्लें जाणा जावया. हांव बॉटनी शिकयता. प्लांट किंगडम आसा तातूंत 3 खेरीत कॅटेगरी आसात.
सारके ते धाकटे जे बेस्ते हबेशस आसात म्हणटा तांकां हब्स म्हणटात. मागीर मातशे मोठे आसा आनी इल्लेशे वुडी आसात म्हणल्यार मातशे लाकूड कशें ताका सुरू जाता ताका श्रब्स म्हणटात. आनी मागीर सारके व्हडले आसात तांकां ट्रीज म्हणटात. आनी आमचो ट्री एक्ट आसा. आनी ट्री एक्ट जो गोंयांत आसा तो ही झाडां कातरपाक दिना. परवानगी घेवपाक जाय झाडां कातरपाक. पूण आयज जे भाशेन झाडां कातरीत वेतात हे प्रोजेक्ट्स हाडपाक आनी रियल एस्टेट आनी डिवेलपमेंट करपाक दिसती पडटा आमकां कसलो बदल आयला तो. आनी हे कायदे आसात तातूंत एक नवो बदल हाडलेलो आसा. पयलीं ट्री म्हणल्यार 50 सेंटीमीटर आसपाक जाय आसले, आतां 100 केला, वाडयला. म्हणटच जे कोण 50 आसात ते आनी 100 मदें आनी 50 मदें आसात ते नो मोर ट्रीज. आनी देखूनच आयज दिसती पडटलें तुमकां वयता थंयसर पळयात ह्या रानाचेर नदर मारून फकत झाडां मोठीं झाडां आसात तींच उबीं आसा. आनी निवळ करपाच्या नांवान कितें काडून उडयलां? हे श्रब्स आनी हब्स म्हणटा ते काडून उडयले. आमची जी आदलीं जाणटीं आसात थोडीं आजून पासून वखदां दितात, ही चडी बुटी. आयज ही वखदां मेळना. आयज आमच्या दोंगरांचेर जें वखद मेळटालें, आमचीं जायतीं जाणां जें वखद दितालीं आयज तीं पानां, आयज ते हब्स आमच्या दोंगराचेर मेळना, काबार जाले. साद्यो वस्तू, चिवरां हायल्यां तुमी केन्ना? चिवरां जाता आमच्या दोंगरार आहा हिंगा आजून पासून, तेंचें वखद जाता. आयज तीं चिवरां म्हणलेलीं काबार जाल्लीं आसा. जी कोण आदलीं आसा जरी तर तें वखद दितलीं जाल्यार हीं उमकी पानां हाडपाक आनी खंयसर धाडटात. ना हिंगा म्हणटात फॉर डिवेलपमेंट. जाल्यार आमी आमची जी आयडेंटिटी आसा, आमकां दान जें देवान दिल्लें आसा हे सृश्टीन, काबार करीत आसा. हें भाव भयणीनो आयज आमी समजून घेवपाक जाय. आयच्या दुसऱ्या वाचपान भाग्यून पावलून आमकां आयज दोनदूतांच्या इतिहासान आमकां उगडास केला दावीद पातशायाचो. आनी दावीद पातशाय कसो आयिल्लो तेन्ना दाविदान कशे भाशेन राज चलयला, देवाक मानतात ते भाशेन चलयला. आयज जे आमचे राजा आसात ते कशे भाशेन चलयतात? देवाक मानता तसले दिसोच ना. कित्याक देवाक मानता तसले जरी तरी आमचे आयचे राजा आसात, आयज आमचो सरकार आसा तो चलयतलो जाल्यार हें सगळें सांबाळपाचो. पूण वयता थंयसर आयज आमचो सरकार हें पाड घालीत आसा हें आमकां दिसती पडटा. भाव भयणीनो, आयचे जाबाबान आमी कांय बरे भाशेन म्हणलां, तुवें म्हाका रुचलें म्हूण हांव तुका दिनवासतां. आमचें अस्तित्व, आमचें आसणें ह्या संवसारांत आयज जण एकल्यान आमी देवाक दिनवासपाक गरज. आनी तातूंत जरी तर आमी समजून घेता आमी कित्याक आसा जाल्यार एक वड आयज आमकां आयकूंक आयल्या, ताणें म्हाका पाजलोल्या बाणा सारको केलो आनी आपल्या पोतयान लिपयलो. पाजलोलो भालो, पाजलोलो बाण आसा तो बेश्टो मारीत रावनात, फकत गरज पडटा तेन्नाच मारतात. तुमी पाजलोले बाण, हांव पाजलोलो बाण, आमी मारपाचो वेळ आयला, पोतयांतलो भायर काडपाचो आयला काय आजून पोतयान लिपोवन दवरलेलो आसा. वेळ येता तेन्ना जुवांव भाव तिस्तूय हो भालो जालो, हो बाण जालो, पोतयांतलो काडून ताकाय सोडलो. आनी लोकांक ताणें तोंडार सांगलें, सगळे तरेचे जे लोक आसात तांकां, जे कोण शिपाय आसात तांकां सांगलें, जे कोण राज चलयतात सरकारान तांकां सांगलें, लोकांक सांगलें, यादनिकांक सांगलें, सगल्यांक तांच्या तोंडार मारून हे भाले ताणें तांचेर सोडले पोतयांतले. जल्मला तेन्ना तावन सुरू करूंक ना. आयचे निमणी वड आमी शुभ वर्तमानाची आयकल्या, सोबे माजार लोकां मुखार दिसती पडो वेर तो अरण्यांत रावलो, तयारी केली. जेजू जेन्ना संवसारांत येता आनी जेजू वाडटा चडटा, पयलोच कोमेस करिना, हेच भाशेन आपली तयारी करता. त्या उपरांत 40 दिसांचो उपास, 40 दिसांचे अरण्यांत रावन मागीर भायर येवन आपली मिनिस्ट्री आसा ती करता. आमी तयार जाल्या, तयार जावपाक आमी खुशी आसा. आमकां आकारणी जायते भाशेन आमकां मेळटा, ती आकारणी घेवपाक तयार आसा आमी. भाव भयणीनो, आयज जायत्यो वस्तू आमी चिंतपाच्यो गरज आसा. आयज आमची आयडेंटिटी, ह्यो परबो आनी फेस्तां ज्यो आमी मनयता ती बेश्टी सुरू करूंक ना. ती सुरू करपाचो हेतू आसलो,
आयज तो हेतू दवरला आमी भोव करून आयची परब सांजवांची परब हेतू जो आसलो ही परब करपाक तो हेतू सांबाळटा आमी जाल्यार सोयेक घेवया जें कितें चुकीचें आसा सोडून दिवया जें कितें सारकें आसा आनी जें कितें बरें आसा आनी आमची संस्कृताय वाडोवपाक संस्कृताय आमची सांबाळपाकूय ह्यो परबो वेगवेगळ्यो परबो ज्यो आमी आमच्या धर्मान मनयता त्यो परबो आमकां फायद्याच्यो जावं तांचो एब्यूज जावचो न्हय ते आमी तांचो दुरुपयोग करून फकत मौजा करपाक वा फकत पयशे जोडपाक हें जावचें न्हय पूण बाराबर येवपाक आमची समुदाय घडपाक कम्युनिटी घडपाक तशेंच आमची सृश्टी राखपाक आमकां एक आदार जावचो तो हीच कृपा आमकां दी म्हूण ह्या आयचे परबे दिसाक आमकां सगल्यांक मागुया.